मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमी जितले पावटी देवाची गोवाय जाता तितले पावटी आमी देवाक प्रोकोट कोत्ता. म्हणल्यार आमी शुभोत्तमनान आयकलां कशे भाशेन जेजू पयले स्वातेर आपल्या जिविता वरवींच आपल्या देवा बापाक प्रोकोट कोत्ता आनी तशेंच तो परगोडटावूय. ती बरी खबर कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी हेंच तो आपल्या सिसांक आतां सांगता, देव बाप आनी हांव एकूच. जरी तो तुवें म्हाका पळयला तर तुवें देव बापाकूय पळयला. सो तो तांकां गोवाय दिता, ओळखूनूय दाखोवन दिता कशे भाशेन तांणी देवाक परगोट करूंक जाय आनी प्रकोट करूंक जाय. हेंच आमी पयले वाचपानूय पळयता कशे भाशेन पावलू आनी ताचे सांगाती बरी खबर परगोटूंक ते हांगा थंय देशांनी वेताले. आनी परगोट करता आसतना खुबशे विदेशी लोकूय बरे भाशेन समजून आनी ते परगोट कोत्ताली तीच खबर स्विकारता आनी जेजूशी ते ओडोन येता वो लागीं येता. आनी अशें घडटा आसतना कांय जाणांकूय तांची नसाय जाता, तांकां नाच करूंक सोदता वो लोकांक हुस्कायता, तांचें आयकोनाका वो तांचे फाटल्यान वचूं नाका आनी ताचे लागून तांकां नाकारता वो तांकां पयस करूंक सोदता. अशेंच आमचे जिवितान घडटा जेन्ना आमी देवाचे खरे गोवाय जाता वो बरे गोवाय जाता, आमकांय लोक नाकारता वो आमकां पयस करूंक सोदता. पूण आमी थांबोन तो वावर कोचो न्हय अशें न्हय, कित्याक आमी पळयता भाग्यवन पावलू आनी ताचे सांगाती आनी पयलींचे शिश्य आसले ते परगोडूच रावले. ते फाटीं रावंक ना, भिवंक ना, धिरांत, कित्याक देव आसा म्हजे बरोबर हे विश्वासान तांणी फुडलें पावल मारलें. तर आमी जें फुडलें पावल मारूंक आमकांय देवाचो आदार मेळो म्हूण हे मिसान आमी मागुया.